राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे हांच्यांनी 10वी राज्य पांवड्यावयली महिला फुगडी सर्त आयोजीत केल्ली। बुधवारा ह्या सर्तीचे उक्तावण जाले। RDX खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। आम्ही 1 वर 1.5 वर प्रॅक्टीस घेता। खूप असे प्रॅक्टीस करून आम्ही असे बरी जावपाचे प्रयत्न करता। एक्शन बसून आणि कितें अशें आनी आमचो डेली मागीर एक्सरसायजूय जाता। एक्शन बसयतना पिक्चरांतले एक्शन घेतात का फुगड्यातलेच एक्शन घेतात? फक्त आडवी फुगडी, जमाडो, बसकी फुगडी, कचो हे समजा परत दात्यांची ते सगळे आम्ही करतो। तुम्ही कितली फुगडी स्पर्धात भाग घेतला? आम्ही आता ह्या वर्सांना पयलीं आम्ही एका वर्सात 50-60 सुद्धा फुगडी कॉम्पिटिशनाक गेल्ली आसा। वर्सभर तुमचे चालूच आसता। त्या टायमाक तुमकां कितल्या फुगड्यांनी कसली कसली बक्षिसां मेळ्ळी? आमकां खूब राजीव कला मंदिरान फर्स्ट येयली तेन्ना आमी लास्ट रावंडाक पावली, परत मागीर आमी फर्स्ट येयली आनी आमी वयताचो खूब फर्स्ट प्रायज घेतलेले आसा। ओम गणेशा नमो नमः, श्री गणेशा नमो नमः, जय जय गणेशा नमो नमः, श्री गणेशा नमो नमः। नाचू मी कशी नाच ग घुमा, नाचू मी कशी या गावच्या त्या गावचा कासा नाही आला, वांगड नाही मला, कशी मी नाचू। तुमच्या कलाकारांच्या भाग्याचो हांव हेवो करता, म्हाका खूब आनंद जाता। आनंद अशा खातीर की जेन्ना सुरवातीक आमी अशा तरेच्यो काही लोककला महोत्सव किंवा अशें घेवपाचें ठरयलें, आमकां जागो नाशिल्लो। पयले कला अकादमीचे पयले कार्यक्रम विवेकानंद सोसायटीत जाताले, मागीर एक थिएटर मेळ्ळें आमकां। पूण जेन्ना लोककला महोत्सव करचो लागलो तेन्ना तो उक्त्या हाचेर केलो, दुसरो आजच्या दर्या संगमाचेर केलो। आज सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणूया हे सगळें उबें जाल्लें आसा आनी अरे अशा प्रकारच्या स्टेजीचेर अशा प्रकारच्या वातावरणात हांगा फुगडी घालूंक फुगडी करूंक मेळटा हाचे सारको दुसरो आनंद तुमकां जितलो जातलो अशें दिसता तितलो ताचे पेक्षा चड म्हाका जाता। हांव थोडो मोकळेपणान एक खबर सांगता आनी सोंपयता, ती म्हळ्यार अशी की फुगडी हो शब्द जो आसा हो शब्द आमचे कडेन नाशिल्लो अशें म्हाका दिसता। तुम्ही कोणाकय जाणट्या घरांतल्या जाणट्या बायलांक जाणट्या मनशांक विचारात, आमी खेळुया म्हणटाले, खेळ म्हणटाले। अर्थात कालो किंवा रणमाले हे रणमाल्याचो खेळ, काल्याचो खेळ आनी भुरगीं खेळटात कोंडेबारांनी ना जाल्यार हांणी काजींनी, तोय खेळूच, पण हाका खेळ म्हणटाले। माथ्यातल्या फुलान आमी खेळ खेळयलो, सदीच्या कापडान आमी खेळ मनयलो। धालोंच्या हातूंत तुम्ही पळयात सदांच ते खेळ हो शब्द वापरता, मांड धरून खेळाय। हे खेळ हो शब्द आशिल्लो, फुगडी हो शब्द म्हाका जुन्या साहित्यांत किंवा हांव खूब सोदलो, म्हाका खंयच तो मेळ्ळो ना। अर्थात हांव मान्य करता की ह्या एका विशिष्ट प्रकारच्या नृत्य प्रकाराक फुगडी हे दिल्लें नांव आसा, त्यामुळे ते चालू असण्यात काय गैर काय ना, वाईट काय ना, चूक काय ना, ते तसे असले म्हणून कांयच ना। पण आम्ही एक समजून घेऊया की फुगडी हातूंत तालगडी आणि फुगडी, फु 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 हे जातूंत येता ती फुगडी। आमच्या फुगडीत फू फू खूप कमी येता, नाचतात म्हळ्यार जाता। तर हो फुगडी हो शब्द महाराष्ट्रांतून आयात जाल्लो आसा, तो थंयच्यान आयला आनी मंगळागौरीच्यो बी फुगड्यो हातूंतल्यान त्यो फुगड्यो फुडें सरल्या।